मंडळी हांव फोंडा मंडळाचो अध्यक्ष। आयज आमी चौगूय जाण म्हणजे फोंडा तालुक्याचे चारूय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आयज आमी एकत्र आयल्या। 14 फेब्रुवारीक गोंय राज्याच्यो विधानसभाच्यो निवडणुकी जाल्यो आनी 10 मार्चाक ताजो रिजल्ट घोशीत जालो। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी ही निवडणुकी लढयल्यो आनी तांणी जशें म्हटलेले 22 22+ आमी 20 जाग्यार आमचो विजय जालो, म्हणजे आमी 50% आमचे सीट आयले। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी एक्झिट पोल आयल्या नंतर म्हणटाले की ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री म्हणून केन्नाच सपोर्ट दिवचे ना। ते म्हणटाले की आपूण पयलीं म्हणपाक आपूण किंग मेकर जातले। मागीर जशें एक्झिट पोल आयल्या नंतर तांकां दिसलें की तांकां खूब सीट मेळटले, भारतीय जनता पार्टी सिंगल टिकेटार येतली, अशी विविध विधानां दिवपाक लागले आनी ते किंग जातले म्हणपाक लागले। खऱ्या अर्थान आयज गोंयच्या जनतेन दाखोवन दिला की भारतीय जनता पार्टी शिवाय गोंयांत आनी देशांत आनी खंयचेच सरकार स्थापन करूंक शकना। मुजरतून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक हांगासर येयल्या। कारण अशें आसा की 2 दीस पयलीं एक बातमी येयली की सुदीन ढवळीकरान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान घेता म्हणून कोणूय एखादो तेंको दिता तो पॉलिटिकली स्ट्रॅटेजी म्हणून ओके आसा, ताजो आमी खंय विरोध करिना, तेंको दिवनय कोणूय, त्या बद्दल कांय ना। पण ताका सरकारान घेता पळय ही चूक जी जर केली जाल्यार 2012च्या इलेक्शनात युती करून जशें आमी 21 सीट येवन पासून गरज नासतना तांकां व्हडली व्हडली पदां दिली आनी जे आमी त्या नंतर 12च्या नंतर 10 वर्सांचे पळय भोगले ते एक आतां जे कश्मीर फायल चलता न्हू तशे भशेन आमी एक कश्मीर फायल 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भोगले। हे कित्याक फुडली जीएमजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी असो जावं ते काँग्रेस असो हे वारंवार त्या सरकारान आसताले, म्हणून हे फावटी त्यांच्या मस्तीन ते सरकारांतून भायर सरलेले आनी 2.5 वर्सां सत्ते पासून भायर उरल्या कारणान फोंडा तालुक्यात 3 मतदारसंघान कमळां फुललेले आसा आनी तेंची इतली आतां निराशा जाल्ली आसा की ते भियेल्या अशेंच जर सत्ते भायर रावत जाल्यार फुडले फावटी फोंडा तालुक्यात 4 मतदारसंघांनी कमळां फुलतात। हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांक सांग सोदता की हांकां सत्ते पासून भायर दवरात। जर आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें दीस येवपाक जाय, गोंयच्या लोकांक बरें सरकार, स्वच्छ प्रशासन जाय, सुडाचें राजकारण जावचें न्हू जाल्यार हांकां सत्ते भायर दवरचें।